कितलेशे जाण एकट्या भुरग्याक सामके बॅटांनी बीन मारपा लागले, बॅट बीन घेवन पायप बीन घेवन मारपा लागले. आतां मागीर आमी ताका विचारलें कितें जालें, ना ना म्हणपा लागले असो असो बोवाळ केलो म्हणपा लागले तेंच्यांनी. तेणी कितें जालें तेजे एक्चुली तेजे भाट रिसाचे म्हणून तेणी पयलीं ते भुरगे येयल्ले तेंचे तांकां विचारलें तुमी हांगा कित्याक आमच्या वाठार कित्याक, सो तेणी क्वेश्चन केलें. ते क्वेश्चना तेंचे मातशें ताका सांगलें तुका कित्याक आपूण अशें ताका मातशें रिप्लाय केलें, रॉंग रिप्लाय केलें. ते गेले. मागीर एक अर्द्या वरान सुमार ते एक 30-2 भुरगे येयले आनी ताका मारपा लागले बरें बॅटांनी बी. आतां इवन इतके लॉकडावन पिरियड आसून सुद्दां आतां पळोवपाक गेल्यार इतक्यो असो भोंवपा येना. तरी आमी वयर रावता आनी सकयल आमच्या भाटान न्हू सदांच हे 25 भुरगे येतात आनी गांजा हे ते ओडटात. आमचे आडसारां खातात, नाल्ल बीन काडटात, आडसारां खातात, सदांच खातात. पूण आयज आमकां त्या बिराडकारांनी फोन केलो म्हणून म्हाजो धाकटो चेडो न्हू सकयल गेलो पळोवपाक म्हणून. जाल्यार तेणीन ते 10 जाण भुरग्यांक तांकां धांवणून घातले. तुमी हांगासर कितें करतात रे, घरा कडेन तुमकां हें ना अशें म्हटलें आनी धांवणून घातले. तेंच्यांनी आनीक 25 जाण भुरग्यांक हाडून आयज म्हाज्या चेड्याक अक्षरशा आडवो घालून सामकी रक्तां काडूसर मारला तेंच्यांनी. इतकें लॉकडावन आसतना हे 25-30 भुरगे येतात आनी हे भाशेन करतात. म्हणटा आतां हेंच्या हें कशें कितें कोणाचेर म्हणून घालपाचें.